प्रश्न असा आता सध्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शनां जी आसा तातूंत व्हायलन्स भितर सरला अशें दिसता तुमकां धमक्यो दिवप मारप अशें आनी गव्हर्मेंटाचे हाचे कडेन कशा रितीन पळयता लॉ एंड ऑर्डर वायलन्स जो आसा हो खंयसरूच खपोवन घेतलो वयतना ज्या ज्या जाग्यार पुलिशे कडेन कंप्लेन येयल्या त्या त्या जाग्यार तेजेर एक्ट जी आसा हे बींग अ होम मिनिस्टर हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला त्या त्या जाग्यार एक्शन जी आसा ती जातली. ओके आयचो कोर्टाचो जजमेंट जो आहा पळय तेजेर कशी इतली मिस्टेक कशी जाली गव्हर्मेंटा कडेन कोर्टान जो निर्णय दिल्लो आहा तो मान्य करून नेक्स्ट जे आहा पळय वॉट एवर द थिंग्स इलेक्शना खातीर वता वॉट एवर द थिंग्स ज्यो मिस्टेक्स कदाचित DMA डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ह्या लेवलाचेर जाल्ल्यो आहा ज्यो रेक्टिफाय करपाक लायल्या तितक्यो मिस्टेक ज्यो आसा ह्यो रेक्टिफाय केल्यो. कमिशनरूच चेंज कर म्हटला तेजेर रोखडेच वॉट एवर द थिंग्स त्या म्हटल्यार कोर्टान जी कितें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या त्या कोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आयज पर्यंत हो स्टेट इलेक्शन कमिशन जो आसा पळय सगळ्या राज्यांनी सुद्दां कोण तरी सर्वींग IAS किंवा सर्वींग GPS ऑफिसर आसतालो त्यानुसार आशिल्लो. आतां पर्यंत स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन तशी नाशिल्ली. वेगवेगळ्या राज्यांनी स्टेट इलेक्शन कमिशन अशाच पद्दतीन आसतलें पण आतां कोर्टान इन्स्ट्रक्शन्स दिले आसात आनी अकॉर्डिंग टू तो मुवमेंट सुरू जाल्लो बट ताजें पालन केलें वयता. सर पण तो फुल फ्लॅज कमिशनर नाशिल्लो यू गिवन दॅट एडिशनल चार्ज टू हिम दॅट्स वाय सगळी कडेन तशेंच दिता न्ही रे तशेंच आशिल्लें म्हणून तर म्हटलें आतां आमी फूल फ्लेज दितले. ना दिस इज द कॉन्स्टिट्युशनल एट प्रेझेंट आतां जो आहा पळय न्ही तो फूल फ्लेज दिलो वयता. पालिकांच्या निवडणुकांचा प्रचार सुरू झाला तुम्ही सुद्धा कालपासून प्रचारात आहात काय वाटतं आतां उरलेल्या पळय ज्यो 5 आसा म्युनिसिपालिटीज तांचो प्रचार तो कंटिन्यू उरतलो. तो शेड्यूल जो आशिल्लो 20 तारीख इलेक्शन जावपाचें तो शेड्यूल कंटिन्यू उरतलो. उरलेलो जो कोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिला त्याच्या प्रमाणे फुडली डेट जी आहा ती लागतली.